18 सप्टेंबर 2025 ॲक्टिव्हिस्ट रामा काणकोणकाराचेर करंजाळे 6 जाणांनी हल्लो केल्लो. हल्ल्यांत रामा काणकोणकार बरोच जखमी जाल्लो. रामाक केबलान मारिल्लो. जातीवाचक गाळयो घाल्यो म्हूण ताचो दावो. मजगती प्रकरणात मुखेल सूत्रधार जेनिटो कार्दोझा सयत फ्रँको डिकॉस्टा, सैराज गोळेकर, मॅन्युएल आरांजो, फ्रांसिस नदार, आंथोनी नदार, मनीष हडफडकर अँड सुरेश नायक अलायस बुकी हांकां अटक केल्ली. प्रकरणात मुखेल सूत्रधार जेनिटो कार्दोझो सयत हेर 8 दुबाविता आड आरोप निश्चित करचे म्हूण मेर्शे जिल्लो आनी सत्र न्यायालयाची अर्थ. बेकायदेशीर अडवणूक, धमकी दिवप, पुरावे नष्ट करपाचो यत्न करप, हेतुपूर्वक हल्लो आनी अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखाला आरोप दाखल करचे अशे निर्देश दिल्यात. जेनिटोन आपलो डिस्चार्ज अर्ज दाखल करतना सहआरोपींनी पुलिसांमुखार दिल्ल्या जबानीत आपलो समावेश केल्लो. त्या जबानीचे पुष्टीकरण जावंक ना म्हूण युक्तिवाद. कोर्टान हो युक्तिवाद फेटाळून लावन ताचो डिस्चार्ज अर्ज भायर आयला. डिस्क्लोजर पंचनाम्याक लागून तपासांत म्हत्वाचे मुद्दे मुखार आयल्यात. तातूंत गुन्यांव करूंक वापरिल्ली गाडी जप्त केल्या. लिपून दवरिल्ले केबल, फॉर्मॅट केल्ले मोबायल सांपडल्या म्हूण कोर्टाचें निरीक्षण. जेनिटो सरेंडर जावचे पयलीं मोबायलांतलो डेटा फॉर्मॅट केल्लो. त्या मोबायलांचो फॉरेन्सिक रिपोर्ट येवपाचो आसा. कोर्टाचें निरीक्षण. सद्याचे स्थितींत दुबावितांक दोशी थारावंक योग्य पुरावे आसा की ना ते पळोवचे परस प्रकरण संशयास्पद आसा की ना ते पळोवचें पडटलें. कोर्टाचें निरीक्षण. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार.